सर्व शिक्षा अभियानाचे धोल गोंय सरकार बडयता, पूण सगळ्यांक शिक्षा म्हटल्यार शाळेच्या भुरग्यांक दिसपट्टी ख्यास्त जावं नये, गोंयचें शिक्षण खातें सुस्त कशें आनी पालकय वगी कशे हो प्रस्न तकली भेरायता। मांद्रेचे हायर सेकंडरी सावन फक्त 15 मिटरांच्या अंतरार कोयर उडोवपाची शेड उबी आसा। भुरगीं सरकारी जायरातींतले प्रमाण स्कूल चले हम गायत वयतात काय, पळया संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट। आमचे स्लोगन आसा स्वच्छ भारत नितळ गोंय, पण परिस्थिती अशी आसा हांगा की नितळ गोंय बी करून सगळी हाडून ही खंय भुरगे ज्या जाग्यार शिकता आनी ज्या जाग्यार खरें भुरगे शिकपाक जाय अशा वास्तूच्या देगेक हाडून ही सगळी घाण दवरलेली आसा। आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता सगळी भुरगीं कशी येता ती। आतां ही भुरगीं येता ती पळया आनी ही डंप शेड पळया। दोनूय तुमकां तीनय गजाली दाखयता। तेंच्यांनी हाडलेली रिक्षा ज्या जाग्यार आतां डंप करतले, भुरगीं फाटल्यान स्कुलाची कॉलेजीची येता वयता, फाटल्यान कॉलेज दिसता, अशा परिस्थितीन ही डंप शेड हांगासर दिल्लेली आसा। इतलो घाण वास येता की हांगासरल्यान तशें कोण आतां हेल्थ बरें जाय म्हणटा, ह्या भुरग्यांचें हेल्थ बरें जातलें काय? गव्हर्मेंट म्हाका दिसता फक्त अनाउन्समेंट करता नितळ गोंय हें, पूण हाडून हांगासर घातलेली आसा ज्या जाग्यार भुरगीं सगळीं शिकता। सरकाराचो कितें विचार आहा तोच कळना। आतां ही डंपशेड आनी ही कॉलेज भुरगीं कशीं रावतलीं? रावोंक जायना, आमकां सुद्दां रावोंक जायना। ही लिचट पळोवंक शकता तुमी कशी वत्ता ती। ही आतां वतोन 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 जवळ जवळ ह्या रस्त्याचेर येतली आनी ह्या रस्त्याचेर तुमकां फुडें दाखयता कितें जाल्लेलें आसा तें। आता ऐकूया मांद्रेच्या सरपंचाक। आपूण एक ग्रामस्थ म्हणून ग्रामसभेक येतालो त्या वेळार हे MRF शेडीक लेखी स्वरुपात आपणे विरोध केल्लो। गांवच्या लोकांनी शेड नाका म्हटलेली, पूण लोकांक रोजगार दिवपी प्रोजेक्ट म्हण ही शेड तकलेर हाडून थापल्या असो गौप्यस्फोट आताचो सरपंच ॲडव्होकेट अमित सावंतान केला। ऐकात तेका। जेन्ना हांव एक सिटीजन म्हणून ग्रामसभेक येवन प्रश्न मांडटालो, बीइंग द सिटीजन ऑफ मांद्रे विलेज, त्या वेळाचेर जे हांगासर सरपंच म्हणून कदेलीचेर आसले, जे पंचायत मंडळ आसलेले, त्या पंचायत मंडळान लोकांचो विरोध आसतना सुद्दां MRF शेड जंय जिमनेजियम आसलेले आनी वयल्या सायडीन कॉलेज इन्स्टिट्यूट आसलेले, त्याच्या मदीं हाडून MRF शेड बांदली। हांवें पर्सनली इन रिटर्न हाका ऑब्जेक्ट केल्लेले, ओपोज केल्लेलो, पण तरी सुद्दां ग्रामस्थांचे मागणे म्हणटात तशे झिडकारून ती MRF शेड बांदलेली। हांवें रिजोल्युशन आमी घेतले आनी ते रिजोल्युशन घेवन आमी आतां नवीन MRF शेड बांदता मांद्रे पंचायत व्हेरी सून। आनी त्याच्या खातीर जी प्रॉपर्टी जाय पंचायतीक, ती प्रॉपर्टी सद्या जे प्रोक्युरमेंट प्रोसेस एट द फायनल स्टेज आसा। थोड्या दिसांनी जी 1050 स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी आमी स्वता ह्या पंचायत मंडळान फुडाकार घेवन जी घेतलेली आसा, तेचे प्रोक्युरमेंट जालें, तेचे नांवार तिच्या जाल्याच्या नंतर हेचो आमी टेंडर प्रोसेस वगैरे सगळे आमचे रेडी आसा ऑलरेडी। हांगासरली MRF शेड, हांगासरली हलवा। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आनी सानिका नागवेकार।